15 डेज तू कितना टाइम दे रहा है? 15 डेज के बाद 13 डेज वो क्लियर पूरा रोड एक्सेस हो जाएगा पूरा। अभी एक और ये लोग को जाने के लिए ये क्या किया, इधर बुड्ढा लोग जाता है, सब लोग जाता है, इधर जाने को मिलता है क्या? देखो पहिला अभी दोन बस सर माणशी तेवढी नाही होता काही आणि जाणते लोक खच कोण होता रे तू मागचा एक आज दोघंही तुम्ही कोऑर्डिनेट जावाय इथे ना आयडेंटिटी इतली केअरलेस करताय म्हणा तुम्ही. 23 भुरगी वचपाचो प्रॉब्लेम मेन प्रॉब्लेम हा आमचे सिनियर सिटीजन हांगा तुम्ही एकमेकांचे लोटतले आम्ही हांगा जन्मा तुकाराम करीत रावपाचे. कॉलेजीकडचे जंक्शन आसा हायवेचें काम चालू आसा आणि जायते आमचे जे रेजिडेंट MS कॉलेजीकडचे आमचे रेजिडेंट आसात तांची जायती लोकांक प्रॉब्लम येता जावं उदकाची जावं लायटीचे बाकीचे आमचे जे गॅस पायपलायन लागून जायते आमकां हांगासर लोकांनी प्रॉब्लम येताली आनी लोकांक फेस करपाक पडटा. केन्नाय उदक ना आसता गॅस मेळना हाचे हाका लागून लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी वेयूचे मातशे प्रॉब्लम गोंय हांगा चलोन वचपाक सारकें तितलें मेळोंक ना म्हणून आमी हांगा आयज इन्स्पेक्शन येयलें आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे हांगासर येयल्ले आसा आनी तांकां हांवें सांगलां कितें जर काम करता कन्सर्न डिपार्टमेंटा आपोवन हांगा डिजींग करपाक जाय नाजाल्यार ते एक पायप फोडटा गॅस फोडटा हय सगळो प्रॉब्लम जायत आसा आनी लोकांक प्रॉब्लम जाता फेस लोकांक करचो पडटा. ताका लागून हांवें कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां सगळे आमचे ऑफिसरांकूय सांगलां तुमी ऑन द स्पॉट तुमी जेन्ना ते डिजींग करता ते ऑन द स्पॉट तांकां तुमी हांगा दवरा आनी तेन्ना तुमी काम करा म्हणून. आनी हांवें ताका सांगलां हांव आमच्या रेजिडेंटचे MS कॉलेजी कडेन हांव ताका रिक्वेस्ट करता प्लीज जे आमचें जे काम आसा ते हांवें ताका आतां टायम लिमीट दिलो आसा 1 म्हयन्या भितर तेणें काम करता म्हणून सांगलां आनी ते करून दितले म्हाका दिसता. कित्याक हांव जाणा फेस करचो पडटा की आमी डेव्हलप कितें करतलो जाल्यार आमकां इल्लोसो पासेंस काडचें पडटा आनी हांव मागता आमच्या लोकां थंय इल्लोसो पासेंस काडा 1 म्हयन्या भितर ते कितें आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करतले. कित्याक हिंगा जायते आमचे तुमकां खबर आसा जायते एक्सिडेंट आनी जायते जाताले पूण आमकां सोंपेपण हेंचें कितें जाता मातशें वयर सकयल जालां पायपलायनी लागून पायपलायन ती हायडीर आसा ती सकयल व्हरपाक जाय अशी जायती प्रॉब्लम आयिल्ली आसा तो फेसूय तांकां करचो पडटा. पूण हांवें ते इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट डिजींग करता तेन्ना तुमी ते ऑन द स्पॉट हिंगा आसपाक जाय. ताबडतोब वयर सकयल जाता तेन्ना कितें जाता तेन्ना मेंटेनन्स करपाक जाय. तुमचो मेंटेनन्स करना लोकांक प्रॉब्लम जाता न्हू हें जावपाक जायना. हांव जाता तितले बेगीन आमी हें काम करपाक वावरता आनी आमी लोकांक बरे भाशेन हे आमचे जे फ्युचर कितें आसा ते बरे भाशेन लोकांक मेळचें आनी लोकांक बरे वे मेळचें म्हणून हें आमचें काम चालू आसा. हमको जो प्रॉब्लम्स है ये यूटिलिटी का है तो मेन जुआरी लाइन है जो अभी 15 दिन में अगर कंप्लीट हो जाए तो हम 10 दिन में इसको क्लियर कर देंगे. दैट इज द करंट सिनेरियो. स्कूल हॉलीडेज था उससे में हम लोग प्लान किया था 1 महीने में काम खत्म करने के लिए, लेकिन इसके अंदर नियरली 7 वाटर सप्लाई पाइपलाइन आ गया था. डिपार्टमेंट किसको ही मालूम नहीं किधर से कौन सी लाइन किधर से किया है. फाइनली लास्ट सैटरडे संडे शट डाउन लेके पूरा लाइन सब टेम्परेरी हमने शिफ्ट कर दिया है. इससे भी एलसी डिपार्टमेंट का भी केबल्स पूरा सब निकाला अभी बाहर एक्सपोज करके और ओवरहेड लाइन भी शिफ्ट हो गया ऑलरेडी. अभी बचा है अभी जुआरी वाला आधा लाइन थोड़ा बचा है. जुआरी वाला अभी 15 दिन में करके देंगे बोला उसके अंदर. उसके बाद 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट कर सकता है. प्लान बनाया आपने पाइपलाइन कैसा शिफ्ट करेगा, कौन सा जगह पे करेगा, क्या नहीं अभी टेम्परेरी डाला. अभी पूरा लाइन लोअर चला जाने वाला है. अभी जगलरी था 7 लाइन अभी हम निकाल के सबको निकाल के अभी 2 ही लाइन कर दिया. 300 है 150 लाइन. कौन सा पाइपलाइन शिफ्ट करना बाकी है? अभी 2 ही है 300 150. पहले था 100 था 150 का 4 लाइन था. अभी सब डिस्कट किया लाइन. अभी संडे शाम से ऑलरेडी पानी सब चालू. अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाए. आता हे सगळी पडून गायल न्हू हे सगळी पडून गायल ते रिपेअर करपाक जाय आसले ते अजूनही रिपेअर करूं ना काय ना 1 म्हयनो जालो. बरी हेमी पयलीं तो प्लानिंग बी कांय करूं ना. हां बाबा कशी करपाची ही पायपलायन काडपाची गॅसा पायपलायन काडपाची ज्वारी काम ज्वारी न्ही अरे कांयच करूं ना. पायपलायन तशी दवरला आनी लोक हिंगा सगळी इतलो सपोर्ट जाता. लोक बँकान वचों मेळना खंयच्या शॉपाचेर वचों मेळना. हां आमी आतां लोक पब्लीक तरी कसो ओगी रावले बाकी कडेन जाल्यार ह्या नाक जाल्यार रोड बंद आनी कितें करता आसले पण तुका हिंग तरी आसतना आमी सगळ्या लोकांक समजावन करतले म्हणून आज आमी MLA आपयला. तूं बाबा येवन हिंग कितें डिसिजन सारकें हें कर आनी कितें क्लियर कर आनी चल नाजाल्यार आमी हिंग रोड कंप्लीट. त्रास कितले जाता तुमकां? त्रास भरपूर येवपा वचपा त्रास जाता. बशी हिंग सारकी हें करनाय. ह्यो ज्यो बशी आहाय पळय थिंग त्या बस स्टॉपार रावनाय लोकांक हिंग सोडटाय. त्यो जाणटे बायलो हेवटेन वचपा जायना ह्या वाटेन. हां लोकांक सगळे त्रास जाता. स्टुडंटांक त्रास जाता. पायपलायन फोडीत आहे म्हणटा ते पायपलायन फोडीत आसाय. पायपलायन फोडटाय गॅस पायपलायन फोडटाय
आनी तेजेर बाबा बेगीन कोण येवन बाबा ते बेगीन केले लपडी केले शिवाय चालू करनाय तुम्ही डिसिजन घेतला बंद करपाक रस्तो एक आमी हे जर करनाय जाल्यार आमी डिसिजन घेयला की आमी खऱ्यान सगळे लोक येवन आख्खो लोक येवन बंद करतात कोण कितें करता ते तुमकां पडून गेले ना आमकां कांय पडून गेला आमचें काम करून दिवपा जाय ही लायन ज्वारीन जाता तितली बेगीन हें करूंक जाय शिफ्टिंग करून आमकां काम करून दिवपा जाय Basically lack of space to reroute the pipeline. Okay, because the space is congested and this our petroleum pipeline cannot be lowered anywhere without, like a water line, it cannot be handled. So it has to be laid in a particular profile. Okay, that we are not getting this profile. We were told initially to lay it towards the bakery, but thereafter they said there is no space because there is some shops and other establishments are there. So then finally we compromised. We said we will come it to the drain. Now to come to alongside the drain at NH at this MES junction, we were almost at about 3 meters level. So they had to bring the rock to the ground level. So now they are completing. They said they will complete the rock breaking to the ground level by this week. After that, we will have to make a trench to put our pipeline below the ground because otherwise it is not possible.